हांव ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर बिचोलीची गोवा समग्र शिक्षा संगीता जोशी. आयज आमी हांगासर रवींद्र भवन सांखळी हांगासर CM सराक मेळपा खातीरच येयल्ली. सगळी 12 तालुक्यांतली सगळीच CRP BRP फूल एकाडेमीक स्टाफ येयला आणि एक खूप लॉंग पेंडींग असो जो इश्यू आसा सॅलरीचो की 7 ते 8 वर्सां पासून हायकूच जावंक ना सॅलरीन. तीच सॅलरी ड्रॉ करता आमी आणि तो विषय रिटर्न स्वरुपान एक रिप्रेझेंटेशन आमी ऑलरेडी दिल्ले कितलेशे फावट दिल्ले आसा ते आतांय परत दिला. पण ह्या फावटीक आमकां CM सरान एक आश्वासन दिलां की फ्रायडे पर्यंत विषय सुटावो जातलो म्हणून. फायनान्सांतल्यान रिजेक्ट जाले, ही कितलेशे फावट पयलीं रिजेक्ट जाल्लीच फायल परत एकदा रिजेक्ट जाली. ते तेंच्या कानार आमी आयज घातला आणि आश्वासन अशें दिलां की जातले ते फ्रायडे पर्यंत म्हणून. हांव साबाजी नारायण केरकर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन फ्रॉम बार्देस ब्लॉक. आमी खूब फावटी आमी CMाक मेळ्ळे, CMान करता म्हणून सांगलेलें, पण आयज तेणी ताका आमची फायल रिजेक्ट जाली. CM सराकय आमकां खबर आसा म्हणून तिणें आयज आमकां थरली एश्युरन्स दिल्लो आसा की आमी सगळे 12 ब्लॉकांतले सगळे CRP BRP येवन ताका मेळपाचे थरयल्ले आनी तशें मेळ्ळे आमी. आनी आतां तेणी स्ट्रॉंगली आमकां एश्युरन्स दिलो आसा की शुक्रा पर्यंत तुमची फायल क्लियर जातली. तुमी जावन म्हणजे स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर आसात, तुमी तांकां जावन मेळात शुक्रारा म्हणून सांगलेलें आसा. इतले तेणी एश्युरन्स दिल्ले आसा. तुमकां CM सराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी तेणी एकदां आमकां अशें तुमचें काम करता म्हणून आमकां तेणी पेडे सुद्दां हे केल्ले दिल्ले आसा तुमचें काम जातलें म्हणून. तोंड आमचे गोड केल्ले आसा. आमचे CRP BRP आसात न्हू ते वेल क्वॉलिफायड, म्हणजे वेल क्वॉलिफायड दे ऑल आर ट्रेन पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात. मोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा विथ PGT सुद्दां थोड्यांनी कोर्स केल्लो हे आसा. BEd डिग्री केल्ले आसा. सो तांकां म्हणजे टिचींग एक्सपिरियन्स आसातच. आमी एक्चुअली वी आर टिचर्स बट वी आर गिवींग टिचर्स टू द ट्रेनर अँड टिचर्स. वी आर द टिचर्स ऑफ द टिचर्स. कळ्ळें कितें म्हणटा तें. आमी ट्रेनिंग दितात. आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येयला. वी आर इम्प्लिमेंटेड इन प्रत्येक ब्लॉकान आपापली ट्रेनिंग टिचरांक ट्रेन केल्ले आसा अकॉर्डिंग टू न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे. And not only that, there are many more other tasks which are there. If given a time, if given some time, we can explain it to anyone at any time. What is the workload of the block center? And mainly all those who are qualified, they are not only qualified but they have the experience of teaching. म्हणजे वेगवेगळ्या कॉलेजींनी बी शिकून येयल्ली भुरगीं चडशीं आसात. स्कुलांनी शिकयला, प्रायमरीन शिकयला, कॉलेजींनी शिकयल्या. 7-17 वर्सां जर शिकयल्ली मनशां हांगा आसा हेच्या भितर. बट वी आर ड्रॉईंग द सेम सॅलरी फॉर द लास्ट 7 years. देर इज नो हायक. अमिता नायक गांवकर, हांव क्लस्टर रिसोर्स पर्सन CRP बार्देश ब्लॉकाचे. आमची आतां आमी 12 ब्लॉकाचे सगळे BRP CRP हांगा सगळे जमलेले आसा आनी ह्यान पयलीं आमी आतां वर्सभर जाले येता आनी CM सरान आमकां केन्ना नॅगेटीव असो हे दिना. करता म्हणून सांगला. तो म्हणून मातसो प्रोसिजर लेंथी आसता न्हू, ह्या डिपार्टमेंटान त्या डिपार्टमेंटान फॉलोअप घेवचें पडटा. सो आमकां CM सराचेर खूब विश्वास आसा आनी आमी अशें हें करता म्हणजे आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की आमचो CM सर आमचे जे कितें डिमांड्स आसा ते शुअरली हे करतले. म्हणजे डिमांड्स कितें? सॅलरी आमचे डिमांड्स म्हणजे आमचे आतां आमचे स्टाफ जे आसा CRP थोडे BRP आसा पळय ते आतां 17-18 वर्सां जाल्यार इन सर्वीस आसा आनी मोस्टली आतां कितें आमच्या सगळ्यांची एज जाला चडशे 40 क्रॉस जाला. सो आमी खंय एप्लाय करूं शकना कित्याक एजीक लागून करूं शकना. करूंक शकता पण सर्टन क्रायटेरिया हे आसता. सो आमी एक CM सरा कडेन आमचे PPF जावं ESI जावं आमचे टी आसा पळय ते ट्रॅव्हलिंग अलावन्स कित्याक आमकां सगळीं स्कुलां विजीट करची पडटा न्हू. सो आतां म्हारगाय इतली वाडला की आमचे जे आमकां जी कितें सॅलरी मेळटा म्हणजे सॅलरी आतां डिफरंट आसा. म्हणजे एक्सपिरियन्स वायज थोड्यांक 25 आसा, थोड्यांक 28 आसा, थोड्यांक 26 आसा. सो ह्या आयच्या म्हारगायेन हें आमकां व्हेरी डिफिकल्ट जाता कित्याक आतां आमकां खंय हें केल्या गेल्यार आमकां ते पयशे पावना. सो आमकां फूल कॉन्फिडन्स आहा की आमचो CM सर करतलोच.